नमस्कार जी एस बी समाज बांधवांक यूथ ऑफ जी एस बी तशीची हांव पुत्तूर नरशिंहनायक सप्रेम वंदन करता। आज तुमगेल मुखार वपास आयला कसल्याक तुमकां आश्चर्य जातलें। आज येयलाव आमगेले पंचा सीजन वॉयस ऑफ जी एस बी बग्गे सांगचे खातीर 4 वर्स तुमगेले सगळ्याले सहकारान तशीची पुरा स्पर्धाळुले एक चांग एक तांगेले एक सहकार आनी तांणी भाग घेतिल्ले एक शिस्तबद्ध रितीन भारी चंद जावन स्वाम्यालकी देवालकी दयेन वॉयस ऑफ जी एस बी चल्ललाच। हे वर्स आमी प्रारंभ करता आसती स्वल्प बदलावणे केला कसल्याक म्हूण तुमकां दिसू पुरो कसले बदलावणे कसल्याक हें चेंज केला चेंज म्हूण न्हय हें मस्त जनाले कंटेस्टंट्स जाले आनी संगीत प्रिय संगीत म्हणजे युवक युवती जाले एक विचार तांणी सांगिल्ले कशें म्हळ्यार आमकां भजन की भावगीत की एकय पोएट्री अर्थात भावगिता असले जानपद हें पुरा आमकां स्वल्प कश्ट जाता तशें जाल्यार भितर आमी येवच्या भिता ती म्हणून सांगलें म्हणून आमगेले यूथ ऑफ जी एस बीचे आडळीत वर्गाचे स्वल्प युवकान आमकां सांगिल्ले मितीन आनी तांणी आमकां एक सजेशन दिल्ले प्रकार हें वर्स एक सान चेंज करता आसा आमी कसल्याक म्हळ्यार कशी हें वर्स चलता पळोवया आमी एक बदलावणे मितीन कित्याक म्हळ्यार आमगेलो उद्देश कसो म्हळ्यार मस्त जनान भाग घेवका तशें जाल्यार मितीन हें वर्स आमगेले ऑडिशन रावंड ऑडिशन 2 दीस चलता। एक आमी मे 12 तारीख एर्नाकुळम अंतू करता आसती थंय स्वाम्याले सान्निध्य आसा उपस्थिती आशिल्ले मितीन एर्नाकुळम अंतू करता आसती आनी एक आमी जून 15 आनी 16 मंगळूरांतू करता आसती जून 15th and 16th। तशें जाल्यार मितीन हें एक वॉयस ऑफ जी एस बीतू भाग घेतले कंटेस्टंट्सान तांणी एर्नाकुळमा येता म्हण जाल्यार तांकां रिजिस्ट्रेशनाक लास्ट डेट खंयची म्हळ्यार मे 5 एर्नाकुळमा येतल्यांक ताजे मागीर आमी ते तांगेले रिजिस्ट्रेशन करून घेनात ना तुमकां त्या देसू चुकून गेले आमी मंगळुरा येतात म्हण जाल्यार मे 31 मे 31 मे 31 लास्ट डे ताजे मागीर आमी रिजिस्ट्रेशन घेनात कित्याक म्हळ्यार कळवल वर्स कसो जालें म्हळ्यार आमी लास्ट डे हांगा ऑडिशन जेत्ता आसतनाय स्वल्प जाणां येवन तांगेलें नांव दिलें तांणी सम म्हणी आमी कसलें अशें जाल्लें म्हण म्हणटना न्हय आमी अशी येयले एक म्हण वचा म्हूण आयले म्हण तशें जावचें नजें हांय आमी ताजे बगे कॅर घेवका तशें जाल्यार मितीन आमी मे 31 मे 31 लास्ट दीस मंगळुरा येतल्यांक एर्नाकुळमा येतल्यांक मे 5 लास्ट डेट तांणी रिजिस्टर करून घेवका मागीर तांकां सांगेल डेटाक तांणी ऑडिशनाक त्या जागेर येवका आनी तुमकां रावंड्सा बगे हांव ह्या वेळार सांगता आसा तुमी तयारेचे हांग जावका म्हूण फस्ट रावंड आमी 1950 to 1970 1950 to 1970 हिंदी चित्रगितां हिंदी फिल्म सॉंग्स सेकेंड रावंड आमी कन्नड मलयाळम एकय मराठी अशी रिजनल लँग्वेजीस कर्नाटकाच्यान तांतू एक विचार कसो म्हळ्यार कर्नाटकाच्यान कन्नड म्हणटा आनी महाराष्ट्राच्यान मराठी आनी हें केरळांतून आयल्यार एका तमिळनाडांतून आयल्यार तांणी तमिळ की मलयाळम की म्हणूं अशी रिजनल भाशेचे तांगेले स्टेटाचे लँग्वेजाचे म्हणूं येता ना तांणी विंगड स्टेटाचे म्हणटा म्हण जाल्यार आमगेले मितीन एक ऑब्जेक्शन ना जाल्यार त्या रिजनल लँग्वेज कशी म्हळ्यार 1960 to 1985 ताय मात्र ताजी मागी वयल पद ना तशी कोरता एक रावंड कसो म्हळ्यार संपूर्ण
ड्युएट रावंड म्हळ्यार युगळ गितां. त्या युगळ गितां करतना तुमकां जावका जाल्यार ओट्टू म्हणचे मेल वॉयस की फिमेल वॉयस की कशी जावका म्हणटा आमी मागीर सांगता ती कोणा तुमी घेवयेत की भायली सिंगर सांगता ना तुमी कंटेस्टंट्सा भितर आशिल्ल्या लागीं तुमी उलोवन घेवन तुमी करता की हाजे बगे आमी तुमकां क्लॅरिटी दिता ती तुमी भायल्यांक आपोवन हाडल्यारय कांय तोंदर आसना बट ते आपोवन हाडची जबाबदार तुमगेले आसता तांगेले सिंगिंगाक आमी मार्क लॅक धरना ती हें पुरा क्लॅरिटी दिता कसं म्हळ्यार हांव एक हे वेळाची स्पर्धा अत्युत्तम जावका म्हळ्यार उद्देश अशी 3 रावंड तुमगेला सांगले मागीर वपास लास्ट रावंड वपास आमी फिल्मां येतना 1970 टू 1990 हिंदी आनी ताजे मध्य कन्नड 1985 टू 1990 इतली ताय घेवयेत म्हणून एक सांगता हांव हे 4 रावंड तुमगेला सांगिल्ले आसा फायनल रावंडात आमी कसले चेंजीस करता ती ते मागीर आमी सांगता ती म्हळ्यार फायनल्सांतू स्वाम्याल उपस्थिती आसता तेजे मितीन ते रावंड कशी करता तातूंय तुमकां अत्यंत सुलभ जावचे म्हणकेची वेवस्था करचे उद्देश आमकां शिवाय आमगेलो उद्देश कार्यक्रम चांग जावका आमगेले युवक युवतीयान संगितांत चड आसक्ती दाखोवन तांकां मुखार येवच्याक आनी हें एक संगीत वृत्ती जावन काण घेवच्याकय तांकां आसक्ती येवची म्हणके आनी मोटिवेशना खातीर आमी करता आसा ती तशें जाल्यार मितीन कितले जणांक तुमी येवचे साध्य आसा येवयेत आनी करोके की ना तुमकां आमी वाद्यवृंद आमी दिवची की ते आमी सांगता ती मुखारसून करोके जाल्यारय तुमकां मस्त जन करोके म्हणटालो आसा ती तुमी येवयेत इतली सुलभ करून दिला आमी हे वेळा इताका म्हळ्यार पळोवया तुमकां आसक्ती तुमगेले आसक्ती प्रकार आमकां आमी हाजे फुडें केल्लेले एक मट्ट कसो आसा गुणमट्ट स्टँडर्ड ताजे पशी चांग येवका म्हळ्यार उद्देशारी आमी हें करता आसा ती पळोवया आयली म्हण जाल्यार आमकां संतोश ना म्हण जाल्यार वापस येवचे वर्सा आमी मातशी फुडें कशें केलेले तशीच करूं काय परोवची ताजे बगे आतां आमी कसलेय सांगूं जायना तुमकां एक चांग वेदिका हे वेदिके मुखांतर तुमी अत्यंत चड 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 आमगेले GSB जनाक पावता ती तुमी रिजनल लँग्वेजांतू कोंकणी भाशेचे म्हणयत सिनेमा पद इवन मंगळुरांतू दक्षिण कन्नडांत आशिल्ल्यान तुळू भाशेचे म्हळ्यार तोंदर ना इता म्हळ्यार आमगेलो उद्देश कसो म्हळ्यार तुमी कितली स्ट्रॉंग आसा ती म्हण पळोवचे खातीर मात्र कसल्याकय आनीकय मस्त रावंड्स आसा म्हण जाल्यार आमी मुखारसून तिळशिता ती सक्कडे भागी घेया ती कितली जाता तितली जन येवन भागी घेया ती वपासय सांगता एर्नाकुळमाच्याक लास्ट डेट ऑफ रिजिस्ट्रेशन इज मे 5 तांकां 12 तारीखेक एर्नाकुळमांतू ऑडिशन चलता आनी मंगळूर ऑडिशनाक रिजिस्ट्रेशनाक लास्ट डेट इज मे 31 तांकां जून 15-16 तारीखेक ऑडिशन चलता आमी सांगिल्ले ते डेडलायन डेटा नंतर आमी रिजिस्ट्रेशन घेना ती म्हणून सांगताची सगळ्याकय बरें जावो वपास आमी ऑडिशना वेळार मेळया आनी एक विचार कसो म्हळ्यार हाजे फुडें 4 सिजनांतू कोण कोण पुरो भाग घेतला तांणी वपास येवच्याक कांय अडना आमकां फस्ट आयिल्ल्यांक सोडून मागीर सेकंड आयिल्ले थर्ड आयिल्ले आनी 4 सिजनाचे न्हय वपास येवन भाग घेवं येता इताक म्हळ्यार आमगे लास्ट इयर जाल्ला नवें कॉम्पिटिशन आमी केन्नाय लायफान तूं करता आसचेची म्युजीक म्हणलें तें कैद जावचें म्हणना तांतू आमकां एक वेळा कॉम्पिटिशनां येतानाय आमकां मेळची नॉलेज आसा पळय तें मुख्य आमी वृत्तीपर गायक जावनूय आतां हांवची इतली वर्स तकून म्हळ्यार आजीकय प्रती मेगेल कॉन्सर्टांतू हांव शिकता आसता तशी आमगेले शिकचे एक प्रोसेस हें कॉम्पिटिशना मितीन चंद जावन मुखारसून वता आसता नॉलेज येता ताजे मितीन आमगेलें गायन केन्नाय अत्यंत सुंदर जाता जनाक खोशी मेळटा केन्ना आमकां जनाक खोशी दिवच्या साध्य आसा की तेन्ना आमगेले प्रयत्न सार्थक जाता म्हूण सांगून सगळ्यांकय मेगेले मोगान आनी यूथ ऑफ GSBचे आमगेले सगळे टिमाचे पर जावन सगळ्याक अत्यंत मोगान वंदन करून मेगेले दोन उतर राबयता नमस्कार